गोवा अगेन्स्ट सीआरझेड 2018च्या बॅनराखाला गोवन्स फॉर गोवा, गोवा अगेन्स्ट कोल आणि गोयच्या रापणकारांच्या एकवटान केंद्र सरकाराचे नवे सीआरझेड अधिसुचोवणेक हरकत घेतल्या। एक्टिविस्टांनी कासावले माथांनी साळ्यानाच्या पुतळ्याक हार घालून आंदोलन सुरू केले। बरोबर आप आणि काँग्रेस वाले आशिल्ले। 2018च्या अधिसुचोवणेत बांदकामां भरती रेषेकडच्यान 50 मिटरांचेर हाडल्यात। हे सीआरझेड नोटिफिकेशन 2018 कित्याक जाला ते 2006 आमचे वास्कोकार फिशरमॅन एमपीटी पोर्टाक लागून त्रास जाताले। सो हेकाच लागून आमी एनजीटीन गेले कित्याक द एमपीटी पोर्ट वॉज प्लॅनिंग टू डिपन द नेविगेशन चॅनल फ्रॉम 14.5 to 19.5 मीटर। सो जेन्ना एनजीटीन स्टे ऑर्डर काढलो त्या ड्रेजिंगाचेर पब्लिक हियरिंग मागीर जाली। त्या पब्लिक हियरिंगाक आमकां कळलें की हे जे प्लॅन जे आसा ओपन नॅशनलायजेशन ऑफ रिवर पळय जालेलो आसा, पोर्ट डेव्हलपमेंट पळय जावंक सोदता तो फकत सागरमाला प्रोजेक्ट गव्हर्नमेंट सेंट्रलान प्रमोट करूंक सोदता आणि ह्या सागरमाला प्रोजेक्ट 7,500 kilometers of a coastline and 35,000 kilometers of a river line will be converted into an industrial manufacturing port-led development hub. All corporation profit मेवपा लागून like Adani Jindal which has already taken over the port as port privatized जाला, autonomy जाला. So आम्ही मागता सरकाराक की हे जे नोटिफिकेशन आसा ताबडतोब विड्रॉ करचे। हे गोंय म्हणटा ते आमचे धाकटुले स्टेट आसा जंय आख्खे वर्ल्डाचे लोक येता कित्याक हेजे नॅचरल ब्युटीक लागून आनी एक देवाची आमकां देगणी आसा हे गोंयकारांक कित्याक हे जी ब्युटी आमची आसा ती नॅचरल ब्युटी आसा। सो तेच्या लागून हे लोक येता आनी ही दर 50 मिटर्स जर हो कायदो इम्प्लिमेंट जालो जाल्यार ही आमची नॅचरल ब्युटी आसा म्हाका दिसता ती सगळी काबार जातली। एनवायरनमेंट आनी आमचे कल्चर फक्त डिस्ट्रॉय करपाचें काम चालू केल्लें आशिल्लें। सरकाराचें काम कितें आसता, आमकां रस्ते बांदून दियात, आमकां हॉस्पिटलां बरी स्कुलां बांदून दियात, इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर, सेफ्टी, जॉब्स हे मेळना तुमकां फाटल्या 30-40 वर्सांनी। हांगा पावस पडटा तेन्ना आमी बुडपाक पावता हांगा। सो ही कामां सोडून फक्त तांचे क्रोनी कॅपिटलिस्ट जे आसात तांची ऑर्डरी आयकून आमचे एनवायरनमेंट आनी आमचे कल्चर डिस्ट्रॉय करपाचें काम केल्लें आसा। फाटली 30-40 वर्सां जालीं पळयता। ज्या दिसांतल्यान तो डिफेन्स मिनिस्टर जाला तेन्नाच्यान गोंय काबार करपाची सुपारी घेतिल्ल्या भशेन काम करपाचें जाता। Today Manohar Parrikar is back as the chief minister, as a contract killer of Goa. He's not doing anything for Goa. Nothing. कुळ्या तांबडे वाळात लोकांक HP गॅसाचो गुदाम आयिल्लो नाका। हो गोदाम घालूंक सोदतल्या भाटकारान लोकांक खंय कसलीच जाग माग लागूंक दिली ना। थंय तांदळाचो गुदाम येतलो म्हूण सांगून लोकांक फटयले। गॅसाच्या गुदामाचे कुशीक कितलीशीच घरां आसात। फाल्यां कितें बरें वायट जालें जाल्यार खंय थंय फायर ब्रिगेडूय वेळार पावोंक शकना। आमकां हो नाका हांगा कित्याक हो डेंजर आसा आनीक आमी बायले घरा कडेन आसल्या कारणान आमी कांय करपाक शकनात। ते परस आमकां आमी 25 वर्सां जालीं आमी रावतात, आमकां कांयच कळनासतना आनी तो बाल्ले कडेन आसा ते आमकां नाका हांगा। आमी हांगा सगळीं गांवकार वाड्यावयली सगळीं लोक एकट्यान जाले कडेन आसा हांगा। भुरगीं आहा बारकी बारकी भुरगीं आसा तो नाका हो गुदाम हांगा नाका। हांगासर हे इलिगल प्रोजेक्ट येयल्ल्या कारणान म्हाका दिसता की समज जर कितें जर जालें जाल्यार हांगा फायर ब्रिगेडीचो प्रोजेक्ट कांयच ना। जर फायर ब्रिगेड जर कॉल आउट करतलो जाल्यार हांगा 25 ते 30 किलोमीटर कॉल आउट करचो पडटलो, तेच्या नंतर हांगा पुलिस हे पावतलो। सो फायराचे हाडूंक ना ताणें, फायराची एनओसी हाडूंक ना ताणें। मुखार आमी पाठिंबा पब्लीक घेवन वयतले न्हू सरकारा कडेन। आमी आमचो सगळो आख्खो गांव वयतलो विचारपाक सरकाराक, आमदारा कडेन वयतले, आमी आमचे MLA कडेन वयतले, आमी वयर सुद्दां वयतले, आमचे सीएमा कडेन सुद्दां वयतले आमी। आमच्या कोण चड भंय आमकां आहा आमच्या कोण 10 मिनटां आहा हिंगा 10 मिनटां आहा आनी कांयच सपोर्ट ना आमकां हे म्हणटा कांय ना। आनी इतले वर्स जाले तो बांदता तेन्नाच्यान तो तांदळाचो गुदाम म्हणून सांगलो तेणें। आतां तेणें अचानक सिलिंडराक गुदाम केला ते आमकां नाका, ते धोको आसा ते बंद करपाचें सिलिंडर गुदाम ते आनी कसलेंय तेणें काम केल्यार कोता येता म्हळ्यार सिलिंडर गुदाम हांगा नाका। गांवचो पंच आनी सरपंचूय लोकां बरोबर। हांव गांवच्या लोकां कडेन फूल पाठिंबा आसा म्हाजो। सो आमी तांकां खंयचीच ऑक्युपन्सी दिवना। आतां आमची जेन्ना बोडी येयला तेन्ना आमी खंयचेच तांकां एनओसी दिवना। पयलीं दिल्ली आसा तेंच्यांनी कंस्ट्रक्शन दिला कंस्ट्रक्शन। पूण आमी जेन्ना फायर पयली तेन्ना आमी खंयचीच ऑक्युपेशन तांकां दिवना।
तर ग्रामसभेक बीन कितें विशय इश्यू काय ना खंयचोच इश्यू ना हांव फूल लोकां कडेन पाठिंबा आसा फूल म्हाजो पळय आनी फूल पंचायत बॉडी सुद्दां आमकां फूल सपोर्ट दितले अशें सांगलें तेंच्यांनी प्लस आमकां आमचे MLA बीन सांगला फूल पाठिंबा दिवंक सांगला ते दिसता की पब्लिका वाटेन तरी पब्लीक जेन्ना ऑब्जेक्शन आहा तेन्ना आमी ऑब्जेक्शन आहा आनी तेन्ना फाल्यां सकाळीं जर कितेंय जालें जाल्यार जबाबदार तेका आमी रावचे ना तेंचे जे ऑथॉरिटी जे कोण गॅस सिलिंडर कोणी पळय हाडून दवरला ऑथरायज जे कोण हाडून हांगा इलिगली हांगा स्टोर केला पळय ते जबाबदार आसतले. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.